सत्तरी वाठारांत चोरयांच्या घडणुकांनी बरीच वाढ जाल्ली आसा। कांय दिसा फाटीं 2 कडेन चोरी जाल्ली, त्या घडणुकांचो अजून सोद लागिल्लो ना। तर 4 दिसां पयलीं एका घरांत चोरयेचो यत्न करता आसतना घरच्यांक जाग आयिल्ल्यान चोरांचो डाव फसलो। मात अजून लेगीत ह्या प्रकरणांच्या तपासाक गती मेळूंक ना। ह्यो घडणुको ताज्यो आसतना दोनमाळ केरी वाठारांत सोमारा रातीं 5 दुकानां फोडपाचो धक्कादायक प्रकार उक्ताडार आयला। ह्या दुकानावेले पत्रे आनी नळे काडून चोरांनी ह्या दुकानांत प्रवेश केलो। तातूंत 2 दुकानांनी सिलींग आशिल्ल्यान तांकां चोरी करपाक मेळूंक ना अशेंय कळ्ळां। मात ह्या प्रकरणांत वट्ट कितल्या रुपयांची चोरी जाल्या तें कळपाक मार्ग ना। पुलिसांक म्हायती मेळटाच तांणी घडणूक थळार येवन पंचनामो केलो। मजगतीं ह्या सगळ्या चोरी प्रकरणाक पुलिसूच जापसालदार आशिल्ल्याचो आरोप थळाव्यांनी केला। केरी चेकपोस्टाचेर पुलिसांचो बंदोबस्त आसून लेगीत ही चोरी कशी काय जाली असो प्रश्न ह्या वेळार थळाव्यांनी उपरासलो। देखून पुलिसांनी गस्त वाडोवची तशेंच हेर वाठारांनी लेगीत पुलिसांनी सक्तीन नदर दवरची अशी मागणी ह्या वेळार थळाव्यांनी केल्या। निष्काळजीपणा चालला आमच्या पोलीस डिपार्टमेंटाचे। गेल्या फावट चोरी जाली तेन्ना कितें एक्शन जावंक ना? अरे ही चौथी फावट चोरी शेम शॉपां अजून कोण मेळ्ळो? कोणूच ना। हेंचेर फूल हेंचो आरोप हेंच्यांक कमिशन येता पुलिसांक आनी तेच्या सांगणीन फोडटा। गेल्या 2 महिने त्याचे काय हाडटात पुलीस गाडी लायतात पावडर मारतात घालतात आणि वयतात। काय हेंचे इन्व्हिटेशन आहा? हेंच्यांनी सगळं पर्दा फास्ट करूंक जावो ना। हेंच्यांनी सांगपाचें ना आपलें चुकलें म्हणून सांगपाचें पुलिसांनी। हे आमची केरी जबाबदारी एक केरीची तुमी हांगासर मेन आउटपोस्ट एंट्री लोक पुलीस दोनमाड केरी सत्तरी हांगासर रातचे वेळार 5 दुकानां चोरट्याकडून फोडपाची खळबळजनक घटना घडलेली आसा। ह्या वेळार मेळिल्ली म्हायतीनुसार दोनमाड केरी हांगातले मेन बाजारांतली ती दुकानां आसा। हितून 5 दुकानां फोडपाचो प्रयत्न चोरट्यांनी केलो आनी तितून 2 दुकानांत जेन्ना तेंच्यांनी प्रवेश केलो तेन्ना तेंच्यांनी चोरट्यांनी छताचे जे पत्रे काडले आनी नळे काडले तेन्ना भितर सिलींग असले कारणान तांकां 2 दुकानांनी प्रवेश करपाक मेळना। मात जी 3 दुकानां आसा हितून तेंच्यांनी प्रवेश केलेलो आसा। मात आतां पर्यंत कितले तेंच्यांनी चोरट्यान चोरी केल्या हेजो तपास लागलेलो ना। मात वाळपे पुलीस आसा हे घटनास्थळी पावलेले आसा आनी तेंच्यांनी चोरीचो तपास आसा ह्यो सुरू केल्लो आसा। हे वेळार गांवांतले लोक तशेंच थळावे जे दुकानवाले आसा हेंच्यांनी पुलिसांचेर आरोप केल्लो आसा की हांगासर पुलीस आसा हे सारके प्रकारे तेंचो पेट्रोलिंग जायना ताका लागून चोरीचे प्रकार हे दिसान दीस वाडत आसा। कांय दिसा पयलीं केरी भागांत 2 अशी चोरी जाल्ली तितून पुलिसांनी आजुनूय तेचो तपास लायलेलो ना। तशेंच 2 घरांचे गाडी चोरून व्हरपाचो प्रकार घडलेलो तितून जेन्ना घरांतल्या लोकांक आवाज येयलो तेन्ना तेंच्यांनी भायर येयले तेन्ना चोरान थंयच्यान पळ काडलेली आसा आनी हेजी जी कागाळ आसा ही लोकांनी थंय आसलेल्या केरी चेकपोस्टाचेर दिवपाचो प्रयत्न केलो तर पुलिसांनी ती तक्रार तेंच्यांनी नोंद करूं ना असो तेंच्यांनी आरोप केलेलो आसा। आमकां खबर आसतली की कांय दिसा पयलीं सालेली सत्तरी हांगासर सुद्दां अशी चोरी जाली तेन्ना म्हणजे सकाळच्या वेळेर 2 चोरट्यांनी घराचेर धाड घालून एका बायलेक चाकू हमलो केल्लो आनी घरांतले जे 2.5 लाखाचे जे सोन्याचे तशें इतर किमती एवज आसा हे तेंच्यांनी थंयच्यान घेवन पळ काडलेलो। मात आजुनी 1 म्हयनो जालो आसा आनी आजुनी पुलिसांनी तेजो तपास केलेलो ना। तशें ही घडणूक ताजी आसतना केरी 5 दुकानां एकदम फोडपाची ही घडणूक घडलेली आसा। तेका लागून लोक हांगातले थळावे आसा हेंच्यांनी संताप व्यक्त केल्लो आसा आनी बेगींतल्या बेगीन हेजो तपास लागपाचो असो तेंच्यांनी मागणी केलेली आसा। हे वेळार पुलिसांक विचारले तेन्ना पुलिसांनी सांगलेलें आसा की जे दुकानाचे सायडीके CCTV कॅमेरा आसा हेजो आमी CCTV कॅमेराच्यान जे चोरीचो आमकां कितें मेळटा काय ना हेजो आमी तपास हाती घेतलेलो आसा आनी बेगीनाच कितें तें तुमकां सांगता अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा।